नमस्कार योकार गोवा टुनाइट सुयश गावडेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। हांव दुखावलां आत्मचिंतन करता बीजेपीत वचपाचो जाल्यार केन्नाच CLP फुडारी नेमतना म्हाका विचारलें ना अपात्रतेच्या अर्दाक जाप दिवचीच पडटली दिगंबर कामत हेड ऑन। काँग्रेस फुटीरांड आक्रमक कामत लोबोक अपात्र करूंक याचिका लोबोक CLP फुडारी म्हूण देंवयलो दिनेश गुंडूरावान किल्लो लढयलो बाजार उलगले उपरांत वासनीक गोंयांत। काँग्रेस बीजेपीची बी टीम परत सिद्ध मतदारांनी सादूर रावचे आपाची शिटकावणी बीजेपी म्हणटा काँग्रेसीची अंतर्गत गजाल बीजेपीचो कसलोच संबंध ना काँग्रेसीनच निस्तारपाचें। मोपा सुरू जालो तरी दाबोळी बंद जावचो ना सरकाराचो तसो विचारूय ना मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट साश्ट मुरगांवच्या आमदारांक दाबोळी बंद जावपाचो हुस्को। फ्राक विद्यार्थ्यांक दर दिसा 1.5 वर रेमेडियल क्लासी टिचरांचे जिवो अटेंडन्स गणित शिक्षकांक ट्रेनिंग मुख्यमंत्री म्हणटा NEP चालीक लावंक गोंय फुडें। डिजास्टर मॅनेजमेंट वेबसायटीचो डिजास्टर अपडेटूच जायना पारोडा पुलाचें रेलिंग वर्सा भितर व्हांवलें डेंजर झाडांचे सर्वे एक्शन ना विधानसभेत सरकारी डिजास्टर। अंगणवाडीच्या काडिल्ल्या 7 बायलांचो इशू आयच्या आज सोडोवपाचे मुख्यमंत्र्याचे दिगंबर कामतीक उतर दिगंबरान काडिल्ले इशू मुख्यमंत्र्याचे डायरेक्ट रिस्पॉन्स। आषाढाच्या उटंगरांत माशेलांत देवकी कृष्णाचो चिखल कालो चिखलांत धुंद जाणट्या नेणट्यांचो विठ्ठल नामाचो गजर। हांव खूबच दुखावलां सध्या आत्मचिंतन करता मुखार कितें तें पळोवया। काँग्रेसींतले ताजे राजकीय घडामोडींचेर दिगंबर कामत हेड ऑन। बीजेपीत वचपाचो जाल्यार केन्ना वचपाचो पूण पक्षा बरोबर रावलो पक्षाआड केन्नाच कांय केलें ना आपल्याक अपात्र करूंक सोदता जाल्यार जाप दिवचीच पडटली CLP फुडारी नेमतना खंय ताका विचारलेंच ना। पक्ष इतलो शुअर आहा की तुम्ही एंटी पार्टी एक्टिविटीजां इन्वॉल्व आहा म्हणून की तांणी तुमच्या अगेन्स्ट आनीक मायकल लोबोच्या अगेन्स्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन मूव केला। एंटी पार्टी एक्टिविटी करपाची प्रश्नच ना म्हज्या कोतान कसलोच प्रश्न। आतां तांकां कितें दिसता आसत जाल्यार कोणें तांकां सांगलां आसत कितें सांगलां आसत आनी ताजे बेसाचेर ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घालता हांव कांय करपाक शकना न्ही देन आय वील हॅव टू फायट इट आउट। तुम्ही मातसो रिटायर्ड हर्ट हो शब्द वापरलो रिटायर्ड हर्ट कित्याक आनी कितली हर्ट? आतां तुमी म्हाका जबाबदारी जी म्हजेर आशिल्ली जी हांवें समर्थपणे पेलिल्ली तुम्ही म्हाका कांयच सांगना आसतना कांयच विचारता आसतना तुम्ही म्हाका ह्युमिलिएट केल्या भशेन केलो। ज्या तरेन तुमकां ट्रिटमेंट मेळ्ळ्या काँग्रेसीन आज तुमचे काँग्रेसी वेले मन विटलां तुम्ही घडये निर्णय घेतलो नासत सोडपाचो मन विटलां दुख्ख जाता। मायकलाक तांणी लिडर ऑफ ऑपोजिशन केलो वाय डू यू थिंक दॅट डिसिजन वॉज रॉंग? मायकल 2 म्हयने पयलीं आयलो पक्ष त्या वेळाचेर ताका घेवपाक ऑपोजिशन जाल्लें दॅट इज वॉट म्हणजे म्हाका अशें दिसलें न्ही की आनी मेजॉरिटी द MLAs वेर दॅट टायम विथ मी ते सगळें। आनी तुमी इन्स्टंटली इन्स्टिंक्टिवली उलोवन गेले की आपल्याच्या विरुद्ध जाताले तेन्ना पॉलिटिकल विचंटींग अशें दिसनाशिल्लें काय म्हणून तेन्ना कोण उलोवपाक आयलो हें दिसता सर मना भितर की जेन्ना तुमच्या अगेन्स्ट ह्यो केसी आशिल्ल्यो तुमच्या अगेन्स्ट हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन रेड्स आनी हे सगळें चालू आशिल्ले तेन्ना पक्षान तुमकां जाय तो आदार केलो ना? फाटले रिकॉर्ड्स काड आनी पळय आय हॅव फॉट माय ओन बॅटल
आज सर त्या ओथा कडेन तुमी कशें पळयतात वर द रेलवन्स ऑफ दॅट ओथ टुडे जेन्ना ह्यो सगळी घडामोडी घडटात कारण काल दिनेश गुंडूरावान आनी गिरीश चोडणकरान सुरवात केली ती त्या ओथा वेल्यान सुरवात केली each one has to have his own perspective about the vote. Ultimately, we are in the politics for serving the people. तांचे खातीर आमी जें कितें करता that you have to take a call on that. आपूण करता तें कितें लोकांच्या बऱ्या खातीर करता वायटा खातीर करता कितें करता जाता आतां बरें तुवें काय जर जायना लोकांच्या बऱ्या खातीर करता आनी देवाक दिसलें की हो करता तें बऱ्या खातीर करता म्हाका दिसना देव केन्ना तुका आडयतलो. डू यू थिंक सर आय एम आस्किंग अ हायपोथेटिकल क्वेश्चन बट अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फाल्यां जर तुमी कसलोय निर्णय घेतलो मडगांवकार तुमच्या फाटल्यान उबे रावतले म्हाका मडगांवकार दिगंबर कामत ह्या नांवान पळयतात. म्हाका आज अशें आसा की इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी एफिलिएशन पीपल वोट फॉर दिगंबर कामत. आज ह्या क्षणाक काँग्रेसीक रावचेशें दिसता काय दिसना हांव सद्या रिटायर्ड हर्ड म्हणटा पळय तेन्ना हांव इंट्रोस्पेक्शनूय करता सायड बाय सायड कित्या खातीर पार्टीन म्हाका असो ट्रीट केलो काय म्हजें खंय चुकलें काय खंय कित्या खातीर म्हाका अशें सदांच हें करतात असो एक हांव भितरल्यान इंट्रोस्पेक्शन करता कितें कन्क्लुजनाक येता तें मागीर हांव पळयतलो. सद्या इंट्रोस्पेक्शन चालू आसा. चालू आहा बट तुमी एक गजाल आज क्लियरली सांगतात की मन ना आय एम डीपली हर्ट बेजिकली एक्झॅक्ट शब्द म्हटल्यार आय एम डीपली हर्ट बाय द वे पार्टी हॅज ट्रिटेड मी. 5 काँग्रेस आमदार फुटपाचे वाटेर आशिल्ल्यान पक्ष संभाव्य फुटेरां आड आक्रमक. मायकलांनी कामतीक अपात्र करूंक काँग्रेसीची याचिका. मायकलाक CLP फुडारी म्हणून काडलो. विधानसभेतली सिटींग अरेंजमेंट बदलची म्हूण सभापतीक मागणी. दिगंबर कामत खंय राजकीय स्वार्थाक संवकला. सगळो बाजार उलगल्या उपरांत मुकुल वासनीक गोंयांत. 11 आमदारांच्या विधिमंडळ गटात 2/3 फुटीक 8चो आंकडो गाठूंक एक आमदार उणो पडिल्ल्यान आयतारा फुटीरांचे फुटले. लीड घेवपी मायकल आनी दिगंबर म्हूण आतां दोगूय टार्गेट. दिगंबर आनी लोबोक अपात्र करूंक काँग्रेसीच्यो हालचाली. आमचे पिटिशन आम्ही फायल केला सो ते आय थिंक दे डू द स्क्रुटिनी आणि फाल्यां सकाळी आमकां धांक यो म्हणून सांगला. पळोवया मरे CLP लीडर आयज राती थारतलो. हय आज सांजचो नाल्यार बाय टुमोरो मॉर्निंग. 5 आमदार फुटले. उरिल्ल्या तिगांक आडावंक आयतारा राती उसरा मेरेन आमदार काँग्रेसीची 60 सावन 30 वाडी मेरेन सर्कस. काँग्रेसीचो प्रभारी दिनेश गुंडूराव मायकल आनी दिगंबराचेर चाळवलो. So this conspiracy has been led by 2 of our own leaders. One is the leader of our legislature party, Mr. Michael Lobo, and the other, our former Chief Minister, Mr. Digambar Kamath. So both these people have been working in the background with the Bharatiya Janata Party. One person to safeguard his own skin because of so many cases against him, he has compromised himself. And the other person, even though Congress party had given him all positions, so just for the sake of power and position and I don't know what else. मायकलाक काँग्रेसीन CLP फुडारी पदावेल्यान देंवयलो. मायकलाक पदावेल्यान काडिल्ल्यान सभाघरांतली आसन वेवस्था बदलची म्हूण काँग्रेसीचो सभापतीक अर्ज. असंतुष्टांनी शेखाच्या ईदाक विरजण घाले. ताणें फाटाफूट व्हरून ईदाक चिकटायली. ईदा दिसा जे तुज्यो गजाली घडटात त्यो काँग्रेसीच्यो बऱ्याच्यो आसतल्यो अशें म्हाका दिसता. देवाक पासून ते आवडचें ना. ज्या लोकांनी हांचेर विश्वास दवरलो तांकां निवडून दिले त्या लोकांचो असो विश्वासघात करप न्ही. प्रभारी गुंडूरावाचेर प्रेशर तरी ताणें शेनवार आयतारा किल्लो लढयलो. ताका आदार करूंक काँग्रेस हायकमांडाचो मुकुल वासनीक पावता म्हणल्यार सोमार उजाडलो. सगळो बाजार उलगल्या उपरांत वासनिकाच्यो उरिल्ल्या आमदारांनी पदाधिकाऱ्यां कडेन बसका. I think whatever has been happening here, things are well within the control, and wherever anything needs to be done, the Congress Legislature Party and the Pradesh Congress Committee will sit together and decide what needs to be done. Today you had meeting with Alex and even your
MP has arrived here. Alex is our MLA. There's no meeting with Alex. We are having a cup of coffee. So events are unfolding. So you'll see what all will happen. Okay, sir, what do you want to say? The action the party has taken against your MLA, Digambar Kamath, and your CLP leader. I'm honestly not aware of any action. Michael, Honestly, I only know that Michael was removed as leader of opposition. Not leader, as CLP leader. CLP. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपा जालो तरी दाबोळी बंद जावचो ना तसो विचारय ना मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केले. दाबोळे दिसाक 70 फ्लायटी देंवतात. थंय आनीक फ्लायटीक वेळ आनी पार्किंगय ना. सगल्यो फ्लायटी खंय मोपा देंवच्यो ना. दोनूय विमानतळांचेर मेळून 1,70,00,000 टुरिस्ट येतले काय म्हणून विजयाचो प्रस्न. दाबोळी बंद करीत म्हूण साश्टी मुरगांवच्या आमदारांक हुस्को. माझो मेन प्रश्न आसा whether the government has plans to continue with Daboli International Airport when Greenfield International Airport at Mopa will start operation. If so, म्हाका हेजेर आन्सर जाय साहेब. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू जाल्या उपरांत सुद्दां दाबोली एअरपोर्ट जो आहा पळय न्ही वो कंटिन्यू उरतलो. दाबोली एअरपोर्टाचेर 70 फ्लायट्स डेली येता. 70. गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन केन्नाच दाबोली बंद करपाचें ना आनी हाज्याय फुडें आसचें ना. 1.7 करोड टुरिस्ट गोंया येतले येवचे आमकांय दिसता. पूण जर आयले ना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आज मेरेन इतिहास आहा की सेंट्रल गव्हर्मेंट फेवर्स प्रायवेट प्लेयर्स and they will tell you to shut down Daboli and you will not able to do anything about it. This is our concern. आणि गोंयांत एट प्रेझेंट ज्या पद्दतीन टुरिस्ट येता टुरिस्ट फ्लो त्या पद्दतीन दोनूय एअरपोर्टाची गरज आसा. येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर थंयसर केलां. सर मुख्यमंत्र्याक हांव मातशें मागता इतलेंच. तो सांगता तो मुद्दो सारको आहा. फकत फिगर्स कितले जाता? फिगर्स खंयचे? ना 1,70,00,000 टुरिस्ट एस्टिमेटेड फिगर गोंया येतले. हांव परत सांगता. तुका जर दिसता जाल्यार हांव आयकता. टुरिझम मिनिस्टरान उबो रावता. 1,70,00,000 येतले. आमकां कोणी पिशान कानान घालूंक उठल्या तुमी? स्पीकर सर आमी एज्युकेटेड लोक आमी अनाडी दी हांगा. स्पीकर सर कानान घालूंक कोणूच येवंक ना. आयच्या घडीक 80,00,000 टुरिस्ट येता गोंयांत. स्पीकर सर 1,70,00,000 6.4 खंय आनी 1,70,00,000 खंय? सर हांव सांगता तुका येतले जाल्यार बरें. म्हाका आयिल्ले जाय. एस्टिमेटेड फिगर 2012 ज्या जाग्याचेर 24,00,000 टुरिस्ट येताले त्या जाग्याचेर आज 80,00,000 टुरिस्ट येता. स्पीकर सर आमचो फियर पळय. आमचो फियर कितें आहा की फाल्यां सेंट्रल गव्हर्मेंट सांगतलो की बाबा हे जायना आतां दाबोली बंद कर. कितें करतलो? कुठ्ठाळीच्या लोकांक जे थंयसर आपले आयुष्य काडले फाल्यां जर हो एअरपोर्ट बंद पडलो जाल्यार यांचे फुडें जनरेशन म्हणटा यांचो फ्युचर काबार जातलो. साऊथ गोंयच्या लोकांक भिवपाची गरज ना. हे हांव ताका परत एकदा सांगता. त्या लोकांक एक भिरांत आसा स्पेशली आमचे दाबोलीचे वास्कोचे मुर्मुगांवच्या लोकांक. म्हाका दिसता टॅक्सीकारांकूय भिवपाची गरज ना आनी संकल्पाकूय भिवपाची गरज ना. संकल्प भियो नाका की हे जे मोपा एअरपोर्ट येतले इट्स इफेक्ट्स और इट्स बेनिफिट शुड पर्क्युलेट थ्रू द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा rather than north or south. पहिले हांव युरीचे अभिनंदन करता. Being a Yuri is a pilot, he knows the each and everything, he knows the subject. I'm saying and I'm very specifying saying that Dabolim will be a ghost airport in the next 3-4 years. जे दाबोलीचे तुम्ही infrastructure create केला, there is no doubt. But Speaker sir, it as per the feasibility report or as per International Civil Aviation Organization, when they did the feasibility report at the start, they made sure and they said that 2 airports cannot exist in the same vicinity within close proximity. It is absolutely not possible. काँग्रेसींत कितें घडलां त्यो तांच्यो अंतर्गत गजाली. ताचो बीजेपी कडेन कसलोच संबंध ना. काँग्रेसीचें कितें तें काँग्रेसीनच निस्तारपाचें. बीजेपीची जाप. काँग्रेसीचे 8 आमदार बीजेपी ओडटा म्हणून 2 दीस खबरो पातळ्या उपरांत म्हणयारो यतीश नायक मिडिया मुखार. मुख्यमंत्र्याक खंयचोय आमदार केन्नाय खंयी मेळूंक शकता. काँग्रेसीचे मेळ्ळे म्हूण नविदाद कितें? ज्यो घडणुको काँग्रेसीच्या कॅम्पांत माटवांत चल्ल्या त्यो गोश्टी तांच्यो इंटरनल गोश्टी. त्या गोष्टींकडे तांच्याच हाताचो आणि तांच्याच घाताचो
तो मॅटर आसा. भाजप पक्षाचो ह्या काँग्रेसीच्या अंतर्गत गोष्टींनी कांयच हात ना. ही स्टोरी जी आसा काँग्रेसीन जे कितें चल्लां, दिस इज अ स्टोरी ऑफ काँग्रेसीचो हात, काँग्रेसीचो घात आनी काँग्रेसवाल्यांची कितें तें कर्मा. आणि बीजेपी हॅज गॉट नथिंग टू से ऑल्सो अबाउट द इंटरनल मॅटर्स ऑफ द काँग्रेस. तांचे आमदार संघटीत रावंक सोदिना, काय ते कितें करूंक सोदता, काय ते सगळें तांचो अफेर तो. म्हाका खबर ना कोण गेले कामा बिमा घेवन कितें गेले आसतले. म्हाका खबर ना 4 जाण गेल्या काय 1 गेला काय कोण गेला. जर कोण आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळा आसत फॉर कॉन्स्टिट्युएन्सी इश्यूज, वर्क रिलेटेड इश्यूज, डेव्हलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, गव्हर्नन्स रिलेटेड इश्यूज, जाल्यार तुका हांव कितें विचारताचें. अरे दॅट इज दे आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. कोण ताका मेळटा आसतलो मुख्यमंत्र्याक, तातूंत कित्याक. डिझास्टर मॅनेजमेंट वेबसायटीचो डिझास्टर वर्सांच जाली अपडेट केल्ल्यो ना. विजयानूच इशू काडलो. मुख्यमंत्र्याक मान्य. जाग्यार घालपाचें उतर. पारोडा पुलाक 20 कोटी घाले. रॅलिंग वर्सां भितर वावलें. आमदार एल्टनांनी युरीन इशू काडलो. डेंजर झाडां मारूंक सर्वे जाता, उपरांत कांयच जायना. ड्रेनी चोक जाता. संकल्पांनी दिगंबर उलयले. आनी प्रिपेरेडनेस जावपा खातीर गोवा स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून आसता. हो लास्ट अपडेट केन्ना जाला 2014. हँडबूक ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून तुजे वेबसायटीचेर आहा. तो लास्ट अपडेट जाला 2016. नॉर्थ गोवा डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून आहा. तो लास्ट अपडेट जाला 2012. बाबूश मंजरात आमदार नाशिल्लो तेन्ना. साऊथ गोवा डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून जाला. तो लास्ट अपडेट जाला 2018. सो आमी वर्सांची वर्सां न्हिदतात. स्पीकर सर, ड्रेन मॅपिंग म्हणून आहा. प्री मॉन्सून ड्रेन मेंटेनन्स मॉनिटरिंग आनी पोस्ट रेनफॉल फ्लड ऑडिट रिपोर्ट म्हणून आसता. केन्नाच करूं ना. इतले वर्सां म्हणटाय पारोडा बुडटा आनी वेन पारोडा बुडटा आख्खे ते एरिया जाता ते लोकांक मार्गांव येवपाक मेळना. कोण बोरना, इमर्जन्सी जाली, कांयच करूंक मेळना. सो सरकारान हेजे कितें विचार केला. एक स्क्ला जाले, एक ब्रिजी जाले, हे आतां तेमी काम केलां. तें तर काम चल्ल्यार बाब युरी सांगतलो इट इज सब स्टँडर्ड. 1 वर्सा भितर रेलिंग आख्खें उडोवन गेलें. How on Elton Bab we had rushed to the site when the bridge railing had collapsed. But Speaker sir, what is shocking is on the entry there are 4 tenders worth 20 crores rupees, and the work quality and the work standard that has been done with this, Speaker sir, te maga dista sogle collapse zala. worth 20 crores a tender काळे आणि सायडीन सगळी रेलिंग गेली एक पावसान. हे जे 50-60 वर्सां जे आहले तेजे सायडी रेलिंग गेला, पण हे कोसळून जालो उजो. दूख लागता. इन्स्पेक्शन जालें, तलाटी येयलो, तेंच्यांनी रिपोर्ट केलो, मामलेदार येयलो, तेंचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटासून मनीस येयले, सगळे जाण येयले, रिपोर्ट घेवन गेले. आयज पर्यंत तेजेर कांयच केल्लेलें ना. येदो व्हडलो पावस येयलो, ती थोडी झाडां आसा ती पडोन सुद्दां गेली. आयज तेजे लॉस आमच्या लोकांक, मुर्मुगांवच्या लोकांक जाल्लेले आसा. अजुनूय हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की अशी खुबशीं झाडां आसा डेंजरस ही मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी, ती केन्ना पडोन लोकांच्या जिवाक धोको आसा, घर मोडूंक शकता लोकांचे. मॅक्झिमम केसीस झाडां पडटात आनी पडटकीर फायर ब्रिगेड कितें म्हणटा, झाड उबें आसा तो पर्यंत आमी मारना, झाड पडटकीर आमी मारतात. उबें आसा जाल्यार कोणें मारप, तें ट्रीम कोणें करप. दुसरी गजाल, तुम्ही आता नॅचरल कॅलामिटी डिझास्टर मॅनेजमेंट तुम्ही घरां मोडटात. कितलीशीं घरां झाडां पडून घरां मोडल्या, तांकां तुम्ही पैसे कितले दिता स्पीकर सर? We try to enhance the amount. Yeah, as far as the house damages and all are concerned. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. अंगणवाडीच्या कामावेल्यान काडिल्ल्या बायलांचो इशू आयच्या आज सोडोवपाचे मुख्यमंत्र्याचे दिगंबर कामतीक उतर. 7 कर्मचारी बायलो कितले म्हयने जाले उपासाक बसल्यात. सरकारान मनीसपण म्हूण तांचो इशू जाता तितले बेगीन तडीक लावचो म्हणून दिगंबर उलयल्लो. मुख्यमंत्री म्हणटा गाडी धाडून तांकां हाड, इशू आजूच सोडोवया. स्कुलांनी शिक्षणांत फ्राक भुरग्यांक स्कूल सुटल्या उपरांत 1.5 वर रेमेडियल क्लासीस सक्तीच्यो केल्यात. शिक्षकाचे हजेरेचे जिओ बेस्ड अटेंडन्स जाता. दरेक भुरग्याचे शिक्षणीक प्रगतीचो सप्तकी आनी क्वार्टरली नियाळ घेवंक विद्या समीक्षा केंद्रा कडेन कबलात केल्या.
मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत जाप. पहिले सांगलेले की गिव्ह अस द डिटेल्स of the National Achievement Survey for Education 2017 to 18, 18 to 19, 19 to 20 and 20 to 21. Have we done any internal survey knowing that NAC is going to come after every 3 years? NAS, whether there are any reviews conducted to ascertain the reasons underlining the learning outcomes of the state? And if because Goa Samagra Shiksha ji booklet ji baisalya at baisalya. It is National Achievement Survey. नास रिपोर्ट जो आसा हो दर 3 वर्सांनी तो म्हणटा त्या प्रमाणे करता, तो आमी करिना. इट इज डन बाय द नॅशनल बॉडी. इट इज इन क्लास 3rd, क्लास 5th, क्लास 8th आनी क्लास 10th. आनी आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॅशनल एवरेजीच्या पेक्षा सायन्सीन आमी खूब बरे आसा. आनी जो 17 सर्वे केल्लो ताज्या उपरांत हो सर्वे आतां आमी जवळपास 22त केला. बट आमी फाटलो कंपॅरिजन जर सर्वे करीत जाल्यार आमी इम्प्रूवड लॉट. पळयता आसतना एड्युकेशन सिस्टम 2 पद्दतीत चलता. एक इट इज एन गव्हर्मेंट, सेकंड इज एन गव्हर्मेंट एडेड. ओके, आनी ताज्या भायर इट इज एन अनएडेड इन्स्टिट्यूट. अनएडेड स्कुलाचेर डायरेक्ट गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल कांयच ना, बट तांचो रिपोर्ट घेवप ही सिस्टम आसा. आनी रिपोर्ट घेवपाक सिस्टम आसल्या कारणान ते रिपोर्ट तांच्यांनी एक्चुअली म्हणजे एवरी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमीट करपाक जाय. स्पीकर सर, आमी विद्या समीक्षा केंद्र, आमी कॉन्व्हिजन्सीस ऑर्गनायझेशन हांच्या बरोबर आमी एग्रीमेंट सायन केला. इट इज अ ट्रॅकिंग ऑफ द स्टुडंट्स, ट्रॅकिंग ऑफ देयर प्रोग्राम, आनी एवरी क्वार्टरली आनी वीकली स्टुडंट्सांक कितें शिकयलें वता हाजे रिपोर्ट्स हे अपलोड केले वयतले. स्कुलांत तांकां कितें शिकयतले वयतलें हे वीकली टिचरीक अपलोड करचें पडटलें. आमी जिओ बेस्ड एटेंडन्स ऑफ द टीचर ही ऑलरेडी आतां म्हणजे एग्रीमेंट सायन केलो ह्या वर्साच्यान. जिओ बेस्ड म्हणजे टीचर त्या स्कुलांत रेग्युलर आसा तिणी 8 दिसांनी तिजो शेड्यूल सबमीट करूंकूच जाय. बट डेली ट्रॅकिंग टिचराचें सुद्दां. रेमेडियल क्लासीस वीच इज कंपल्सरी 200 hours. आमी रेमेडियल क्लासीस फॉर द वीक स्टुडंट्स तांच्या अवर्साच्या भायर तेंच्यांनी 1.5 ते 2 वरां डेली क्लासीस घेवपाक जाय. इतके तेंप टिचरी घेयनासल्यो. स्पीकर सर, तो सांगता कितें खबर आहा? तो सांगता इंटरस्टेट ट्रान्सफर. ताका हेंच लक्षांत येना की नॅशनल एवरेजा पेक्षा आमी एखाद्या सब्जेक्टान कमी आहा म्हणटा. आनी आपले स्टेट ट्रान्सफर जर केलो जाल्यार हो स्कोर सुदारतलो म्हणटा. म्हाका हेंच कळना. 70% स्कूल ज्या स्कुलांनी स्टेट ट्रान्सफरीचो इशूच ना, ताका फक्त स्टेट ट्रान्सफर, तेजो जर स्पेसिफीक कोणाचे स्टेट ट्रान्सफर उरल्या जाल्यार ताका सांग, म्हाज्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांग, हांव ती करून दिता. म्हाका काँग्रेस बीजेपीची बी टीम म्हणून परत सिद्ध जाला. चल्लां तें पळयल्यार येता त्या वेंचणुकांनी मतदारांनी सादूर रावंक जाय. आपाची शिटकावणी. काँग्रेसीचो तांच्या आमदारांचेर कंट्रोल ना. आदीं भ्रश्टाचार केला, गुन्यांव केल्यात, ताका लागून सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाक खंय बळी पडटात. आपाचो फुडारी अमित पालेकार आनी दोगूय आमदार मिडिया मुखार. काँग्रेसाक वोट दिवप, टू वोट फॉर काँग्रेस इज टू वोट फॉर बीजेपी. आनी आज हे सारकें जालां आनी सत्य जालां. डेमोक्रेसी इज सॉट टू बी डिस्ट्रॉयड बाय बीजेपी and Congress is hand in gloves with them. Has gone on record to say कि मायकल लोबोच्या अगेन्स्ट क्रिमिनल केसीस आशिल्ल्या कारणान ताका भंय घाल्ल्या कारणान आज तो पार्टी सोडून वता आनी पयशांचोय खेळ चल्ला. हे दोनूय विशय आमी पयलीं पासून सांगताले की काँग्रेस हे करत आयिल्ले आसा. लोकांनी विचार करपाचो आसा. It's time the rest of the country also sees this, that हे चलत रावतले. Other states are going for elections. There are other elections coming. There are MP elections which are there. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींक एक गजाल सांगपाची आसता की काँग्रेस ज्या वाटेन चल्ल्या, काँग्रेसाक वोट करप म्हणजे बीजेपीक वोट करप हे आज आमी परत एकदा सांगपाक सोदता. नवी इलेक्शनां येवपाची आसा. लोकांनी विचार करपाचो आसा की हांकां फुडें परत निवडून हाडप काय ना. काँग्रेस एज अ लेजिस्लेटिव्ह पार्टी हॅज नो कंट्रोल ओवर इट्स MLAs. दे आर आउट फॉर सेल. दे आर आउट फॉर ब्लॅकमेल. कारण तांणी वेगवेगळ्या तरेन करप्शन केल्लें आसा. पयलीं तांणी वेगवेगळ्या तरेन क्रिमिनल एक्टिविटीज केल्ले आसा, त्यामुळे ते ब्लॅकमेल जाता. इतले मजगती TMCनी काँग्रेसीक उजरावन काडली.
we had made these predictions that the Congress in Goa is not to be trusted. The BJP is not to be trusted because they are two different parties but the same coin. It's exactly what was anticipated. The people of Goa were betrayed. The people of Goa have been fooled. The people of Goa have been taken for a ride. This will keep happening. A circus where these MLAs elected on one ticket, going to on another ticket. BJP, they are running an ATM machine or a printing press. The kinds of money which are being changed. And who is being forgotten in all this? Who is being betrayed? It's the people of Goa. Bureau Report, Prudent. माशेलांतलो देवकी कृष्णाचो चिखलकालो ही जाणटे नेणट्यांनी सांबाळून दवरिल्ली परंपरा. आषाढांत पावसाच्या उटंगारांत बिनधास्त चिखलांत लोळून कालो. ह्या चिखलाक खंय वखदी गूण. विठ्ठलाचो गजर करीत चिखलकाल्याक भुरगे धरून जाणटे नेणटे धुंद. बुलेटीन सोपयतना माशेलांतलो चिखलकालो. हो जो आमचो माशेलांतलो चिखलकालो जो आसा तो केवळ गोंयानूच न्ही देशभरांत फामाद आसा आनी की देशा भायर सुद्दां तुमकां सांगपाचें म्हणजे लिस्बनान हेची संग्रहालयान नोंद घेतली गेल्ली आसा. सबंद म्हायती थंय आसा. सांगपाचें म्हणजे आषाढी एकादशी ह्यो अष्टप्रहर म्हणजे 8 प्रहरांचो 24 तासांचो अखंड भजनी सप्ताह सुरू आसता. तो सोंपल्या नंतर म्हणजे त्याचा समारोप जो आसा तो ह्या चिखलकाल्यान जाता. ह्या चिखलकाल्याचें वैशिष्ट्य म्हणजे लोक ल्हान मोठे तुम्ही पयले आसतले सगळे ल्हान मोठे म्हातारे कोतारे सगळे जे अशा भावनेन हांगा खेळटा चिखलांत खेळटा की कृष्ण कोणाच्या तरी रुपान हांगासर खेळटा आमच्या बरोबर. 450 वर्सां पयलीं सावन हो जो चालू आसा आमचे जाणटे करताले ताच्या फाटल्यान आमी हें चालू दवरलां आसा. आनी हातूंत कितें आहा फक्त कृष्ण जसो ल्हानपणांत बाळ गोपाळांक घेवन सवंगड्यांक घेवन जे पळय क्रिडा म्हणजे जे खेळ करतालो तेच खेळ आमी हांगासर तशे करून दाखयता. हांगा एज लिमीट म्हणटा ती ना. ल्हानांतले ल्हान ते जाणटे व्हडल्यांतलो व्हडलो पळय जाणटो मनीस आहा तो हांगा भाग घेता. ह्या अजून मेरेन हांगासर केन्ना कोणाकूच कितें असो अपघात जाल्लो असो कांयच आमच्या हातून ना. सगळे देव राखून सांबाळून घेता. तात पळयनासतना सगळे एकठांय येवन हांगासर हे मोठे वैशिष्ट्य ह्या खेळाचे. पणजेच्यान आनी खंयच्यान मुद्दम लोक येतात चिखलकाल्यान. तुमी आमकां दिसता की लोकांनी आनी सहभागी जावचे. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.